म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी सांगाता जमल्या हांगासर पेंतेकॉस्ट म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या परबेच्या आदले दिसा जागरणाचे मीस करून पवित्र आत्मो आमचेर, पवित्र सभेचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर देवो म्हणून मागणें करूं. पवित्र सभेचो जल्माचो दीस जावन आसा पवित्र आत्मो आयिल्लो. पवित्र आत्मो पवित्र सभा आनी पवित्र सभेन अशे सक्कट संगती ताच्या बळान चलयता. आज परतून आमी ह्या पवित्र आत्म्या लागीं मागया, आमचेर देवोन ये, आमकां तुजी देणी दी, फळां दी. आज संवसार सगळो भियेला, सगळा संवसार कोरोना म्हणल्या पिडे वरवीं थरथरला. आनी ह्या संदर्भार भाव भयणीनो, आमकांय पवित्र आत्म्याचें देणी, पवित्र आत्म्याचें बळ आनी पवित्र आत्म्या मुखांतर धैर्य आमी मागया. ह्या कश्टांच्या काळार पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी कृपेन हो काळ जियोंक आनी ह्या काळा मुखार जैत व्हरूंक गरज आसची कृपा आमी मागया. एक घडी मावन रावया. सर आमच्या पातकांची दुखदन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे आमी मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्या वसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान वसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. महिमा 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 देवा कुसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्पत्वेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या हातोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता. सोमियांचे क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळकर, आमची काकुळकर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू क्रिस्ता, जेसू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलो
एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या महिमेचो प्रकाश आमचे वयर परजळून दी आनी तुज्या खाकुळतीन तुजी भुरगीं जावंक पावल्यांत तांची काळजां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी गटायन भर म्हण आमी मागताव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सगळ्या संवसारार मनीस एकच भास उलयतले आनी एकच तरांची उतरां वापरतले. उदेंती तावन ते पैन करून आसतना शिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी आनी थंय तांणी वस्ती केली. ते एकामेकाक सांगी लागले, येया आमी मातयेचे इटे करया आनी उज्यान ते लासया. अशें फातरां बदलाक इटे आनी सुन्या बदलाक डामार तांणी वापरलीं. उपरांत ते म्हणाले, येया आमी एक शार आनी सर्गाक तेंकता तितलें उंच बुरूज बांदया. अशें आमी एक व्हड नांव जोडतल्या आनी सगळे पृथ्वेर शिंपडोन वेचें नांव. तेन्ना सर्वेस्पर मनशा पुतांनी बांदिल्लें शार आनी बुरूज पळोवचे खातीर सकला देवलो. ताणें म्हळें, हाबळे, आतां ते एक लोक जाल्यात आनी तांकां आसा एकच भास. तांच्या फुडल्या करण्यांचो हो एक आरंभ मात्र. ह्या फुडें तांणी करूंक चिंतिल्लें कितेंच तांकां असाध्य जावचें ना. या आमी सकला देवया आनी एकल्याक आनी एकल्याची भास समजनाशी करूंक ती घुसपडावन सोडया. सर्वेस्परान तांकां थंय थावन सगळ्या संवसारार शिंपडायलें आनी तांणी शार बांदचें काम सोडलें. देखून त्या शाराक बाबेल म्हूण नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेस्परान सगळ्या संवसाराची भास घुसपडायिल्ली आनी थंय थावन लोकांक ताणें सगळे पृथ्वेर शिंपडायिल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. थाट तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं वर्तो महिमेन आनी वैभवान भरलोलो. प्रकाश भरीत मानतान नेसलोलो. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर. कितली विविध तुजी कृत्यां सर्वेस्परा. जाणवायेन सर्व वस्तू तुवें रचल्याय. पृथ्वी सगळी तुज्या रचनांनी भरल्या. सर्वेस्पराक नावाड
आत्म्या मोच्या धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. वेळा वेळाक तूं पोशण दितो लोय म्हूण सगळी तुजेर दोळे लावन आसात. तूं दिताय तेदना ती एकठांय करीत आसात. तूं हात उगडताय आनी ती पोट भर खावन दादोशी जातात. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. तूं तुजें तोंड लिपयतना रसना खाबरतात. तूं प्राण मात्र काड ती मरून परत्यान धुळीक वेतात. पूण तूं स्वास दिशी जाल्यार ती परत रोसोन येतात. अशें प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचें रूप तूं नवें कर. सांत पावलोन रोमांकारांक बरयलेल्या पत्रांतलें वाचप. सगळी सृश्टी प्रसूती फुडें येतात त्या येण्या परी आपल्या हर एक रचने सोबें आजून पर्यंत कश्टां दुखीचे हास्कार सुस्कार सोडून आसा म्हूण आमी जाणा. सगळी सृश्टी मात्र न्हय पवित्र आत्मोस प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळ्या कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण आमकां केदळ लाभात म्हूण आत्रे गूण आसता. अंतस्करणी सुस्करता कित्याक ह्या बरवश्या उदेशी आमकां तारान मेळना. जर आमी बरवस्तांव तें आमच्या दोळ्या मुखार दिसता तसलो बरवसो न्हय. कित्याक दोळ्यांक दिसलेले वस्तूंचेर कोणीय बरवसो दवरिना. पण दोळ्यांक दिसा नातल्ले वस्तूंचो आमी बरवसो दवरून आसाम जाल्यार आमी सोंसणीकायेन तिची वाट पळोवन आसा म्हूण जालें. तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उस्सारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आमच्या अंतस्करणाचे गूट जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे खुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. Alleluia, 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 Alleluia. पवित्र आत्मो देवोन ये बर काळजां तुज्या भावात्यांची आनी पेटयतान तूं उजो तुज्या मोगाचो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. परबेच्या निमाण्या
आनी चड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडा ताळ्यान म्हणालो, कोणी ताणयला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सतमनता ताच्या काळजांत वाळटा उदकाचो झरी उमाळटल्यो. आपणाक सतमनलेल्यांनी घेवचो आशिल्ल्या पवित्र आत्म्या विशांत जेजून अशें म्हळें. जेजू आजून महिमेवंत जावंक नातलो देखून पवित्र आत्मो दिवंक नातलोलो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, किर्तनांत आज आमी गायलेलें तें भोव आपुरबायेचीं उतरां. दाच्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. आज हर एकल्याच्या मोतींत आनी काळजांत आसचें मागणें एकच. सगळ्या संवसारार आज लोक हेंच मागणें करता, सर्वेस्परा तुजो आत्मो धाड आनी सगळ्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर. सगळ्या संवसाराचें रूप ह्या कोरोना म्हणल्या पिडेंत नाश जाला, देसवाट जाला. सर्वेस्परा तुजो आत्मो धाड आनी सगळो संवसाराचें रूप तूं नवें कर. आनी खंडी जावन पवित्र आत्मो येतलो आनी पवित्र आत्म्या मुखांत्र ताच्या 7 देण्या मुखांत्र संवसाराचें रूप तूं तो नवें करतलो. पवित्र आत्म्यान दिवची 7 देणी जावन आसात: जाणवाय, गिन्यान, बूद, घटाई, समजणी, भक्त आनी देवबिरांत. ह्या 7 देण्या वरवीं पवित्र आत्मो आमकां आनी संवसाराचें रूप तो नवें करतलो. 4 संगती ह्या पवित्र आत्म्याच्या फेस्ताक तयार आयसान आमी उडास करच्यो आनी हे 4 संगती मुखांत्र आमी पवित्र आत्म्याचें व्हडपण समजून घेवंक प्रयत्न करया. पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार कितें जालें म्हणून आपोस्तलांची कृत्यां पुस्तक 2 अध्याय आमकां सांगता. आपोस्तल मोरये माये सांगता, एका सालांत बागलां आनी दारां दांबून भितर आसले. कित्याक ते भितर आसले? तांकां भें दिसतलें, भियेल्ले ते. कित्याक भिरांत? तांणी पळयलें जेजूक धरलो, जेजूक तांणी मारलो आनी कुरसायलो. शिसांनी चिंतलें आनी म्हणाले, आमची गत तिस्स जातली. आमकांय धरतले, आमकांय मारतले, आमकांय जेजून भोगलेल्या बरी कुर्साचें मरण आसतलें. हें चिंतून ते भियेले आनी दारां दांबून भितर रावले. आनी फेंतेकोस्ताच्या दिसा कितें जालें म्हणून आमी आयकलें. पवित्र आत्मा आयिल्लोच बागलां आनी दारां उक्तीं जालीं. तांची भिरांत मायेक जाली आनी एकच फावटी धैर्यान म्हणल्या बरी ते भायर धांवन येयले. पवित्र आत्म्यान दिल्लें एक वर्तें देणें भाव भयणीनो तांकां मेळिल्लें तें धैर्य. आमी जियोच्या आयच्या काळाक सरी जाल्लें हें देणें आमकां आमी मागा जाय. आज आमी सगळो संवसार भियेला. आमी दारां आनी जनेलां दांबून म्हणल्या बरी भितर आसा. आमकांय पिडा येता कोण ना म्हणली आमकां भिरांत आसा. आनी थोड्यांक आमच्या भावा भयणीक ही पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी मरता हांव कोण ना म्हणली एक भिरांत आसा. आनी ह्या संदर्भार पवित्र आत्मो आयलो आनी आपोस्तलांक ताणें धैर्य दिलें, बळ दिलें. आज तोच पवित्र आत्मो आमचेर सगळ्या संवसाराचेर येवं दी. आमचे थंय आशिल्ली भिरांत खाण उडोवन भलायकेचें देणें आमकां फोव करून दी म्हणून आमी मागया. दुसरें आमी पळयता आपोस्तलांची कृत्य पुस्तक 2 अध्याय आमकां सांगता,
आपोस्तल दारांत आपूण भितर आसल्या वेळार तांणी चिंतलें सक्कड आखेर जालें आनी मुखार कितेंच ना. आनी हें चिंताप जेजू मेल्ले उपरांत सबार शिसां थंय आसलें. एम्मे वचच्या वाटेर 2 जाण शिस आसले आनी ते बेजारायेन आपल्या गांवांक पाटी वेतले. आनी ह्या संदर्भार जेजू तांकां वाटेर मेळटा, तांकां बुजयता, तांकां धैर्य दिता आनी तांच्या सांगाता रावता. तो भितरल्या कुडांत आसले आपोस्तलांक तशेंच बोगलें फुडें कितें आमचें सक्कड अंती जालें, मुखार कितेंय ना, आमी देसवाड जाता. पूण ह्या संदर्भार पवित्र आत्मा आयिल्लोच तांकां एक नवे जीव, नवो हुरूप तांकां मेळ्ळो. ते भायर आयले आनी म्हणाले सक्कड आखेर जावना, आज तावन आमचें तें एक नवो जीव सुरू जाता. एक नवो हुरूप तांकां मेळ्ळो, तांचे थंय नवो जीव आयलो, उर्बेन ते भरले. भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो एक नवी उर्बा आमकां दिता. आमी जियोच्या आयच्या काळार आमी सक्कड बेजारायन आसा. थोडे आमचे जायते आमचे भाव भयणी, थोडे गल्फांत आसात, बॉम्बे आसात, परगांवांत आसात, तांच्या मोती तशे गांवांत आसले. आमची कामां गेल्यांत, आमी कितें करचें, आमचो फुडार कितें. जायते जाणांनी जायती योजना मांडून हाडलेली, ती आनी फुडार कितें, मुखार कितें आमी करचें म्हणले भिरांत, म्हणली बेजारायची चिंता आमकां दोसतात. पूण पवित्र आत्मो येताच आमकां नवो हुरूप दितलो आनी खंडी जावन तो दितलो. खंडी जावन आमची सर योजना नव्या रितीन मांडून हाडूंक तो आमकां कुमोक दितलो. नवी वाट तो आमकां दाखयतलो, नवी उर्बा तो आमकां दाखयतलो आनी दितलो. देखून पवित्र आत्मो आमचे ते आसतना खंतीन आनी बेजारायन रावंक तो आमकां खंडी जावन सोडचो ना. तिसरें भाव भयणीनो आमी पळयता, आपोस्तलांची कृत्यां पुस्तक 2 अध्याय आमकां सांगता, आपोस्तल भितर आसल्या वेळार खंतीन आनी बेजारायन आनी भिरांतीन ते आसले जाल्यार पवित्र आत्मो आयिल्ल्या दिसा तांचे थंय संतोश भरलो. ते संतोशान उर्बेन उडकाणां घाल म्हणल्या बरी भायर आयले. पवित्र आत्मो संतोश दिता. पवित्र आत्मो आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत तो आमच्या सांगाता आसा म्हणलें धैर्य आमकां दिता. आमचे थंय आयचो संतोश आमचो जायत्या जाणांचो मायाक जाला. कश्टार आमी आसा, जायतो लोक आनीक वाटेर आसा, केदाळा गांवांक पावचें म्हणून राखून रावला. जायत्या लोकांक भिरांत उठल्यात आनी ह्या संदर्भार पवित्र आत्मो आमचेर येतलो आनी तो आमकां सांगता, हांव तुमकां सोण घालिचो ना, तुमच्या सांगाता हांव रावतलो. आनी निमाणे भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें लोक, इस्रायल लोक सांगाता मेळ्ळ्या वेळार तांचे थंय वेगवेगळे चिंता पळयल्ल्या वेळार तांचे थंय आसलो एकवट मायाक जालो, देसवाट जालो. आनी ह्या संदर्भार एकवट नातल्या वेळार थंय बाबेल असो गांव, ह्या बाबेलाचें बुरूज म्हणून ताका नांव पडलें. पूण पवित्र आत्मा आयिल्लें आपोस्तलांची कृत्य पुस्तक आमकां सांगता, आपोस्तल उलयल्ली भास सक्कड लोकांक, 4 गांवच्या लोकांक समजली आनी सक्कड लोकां ते एकवट आयलो. पवित्र आत्मो एकवट दिवचो आत्मो जावन आसा. आज आमचे थंय एकवटाची मस्तू गरज आसा. जायते फावटी एकवट नासतना आमी लढाई झगडें करन सबार फावटी समाधान आसलें तें नास आमी केलां. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमी मागा जाय, आमचे थंय आज एकवट जाय. जावं पुरो आमच्या कुटुंबाच्या सद्या मदें, जावं पुरो आमच्या फिरगजिनासच्या सद्या मदें, जावं पुरो आमी काम करच्या संदर्भार, जावं पुरो आमी आसच्या समाजेंत चिल्लर कराणा खातीर उलय नासतना, एकवट नासतना आमी आसांव जाल्यार आज आमकां जाय तो एकवट. आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एकवट दिवचो आत्मो. देखून आयच्या दिसा आमी मागा जाय, पवित्र आत्म्या आमकां तूं भर. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा म्हणून मागया आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. आमचे घरचें रूप तूं नवें कर, आमच्या फिरगजीचें रूप तूं नवें कर, सगळ्या संवसारान आसच्या मुखेल्यांचें रूप तूं नवें कर. आमकां उर्बा दी, आमकां शांती दी, आमकां धैर्य दी, आमकां बळ दी, आमकां समाधान दी म्हणून पवित्र आत्म्या लागीं मागया. फाल्यांचो दीस पेंतेकोस्ताचो दीस, पवित्र सभेच्या जल्माचो दीस. पवित्र सभे पासून मागया
पवी सभेच्या फुडिलां बसोन मुखेल्या बसोन मागया आनी आमी सर्व पवी सभेचे सांदे सांगाता मेळोन आमकां दिल्ली ती पवी सभा आनी हो समुदाय बांदून हाडन एक नवें कुटाम रचूंक गरजेची कृपा आमी पवित्र आत्म्या मुखांतर मागया आमेन. आमच्या बावटाची उसारणी आमी करया. सत्मंतान देवाक सर पदवेतारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभोवलो हांव कुवार मरीत हांव जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवान जालो सरकार सोडलो सर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्या बसला ते तां जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंतां पवित्र आत्म्याक कतोलीक पवी सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी आमची तेसावां आमकां पवी सभेक आमच्या गांवांक आनी सगळ्या संवसाराक जाय अशे सर वस्तू आनी कृपा पवित्र आत्म्या मुखांत आतां आमी बापा लागीं मागया. आमचे जबाब मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या हर एका सांद्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान थीर कर. आमच्या गोवळ्यांनी तशेंच सर्व लायकांनी सांगाता मेळोन तुजे मिसांव जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमचो स्वार्थ सांडून देशाचे अभिवृद्धीक आताक हात मेळोवन वावर दिवंक आमकां प्रेरण दी. शिकप समाज सेवा भलायकी आनी हेर क्षेत्रांत बरी अभिवृद्धी आमकां लाभय म्हूण मागता. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट आसा कर. सॅक्रिफीस आनी त्याग करच्या मुखांतर आमचें कुटुंब बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांची पिडा बेगीन सुगून कर. तांची जतन घेतल्या सर्व तांच्या मोगाच्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. समेस्त भुरग्यांक आनी युवा जनांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी बर. तांणी तुका आनी समेस्त मनशांक मान दिवन सलाशें कर. अशें वायट संगतींचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी आमच्या सजाऱ्यां मदें सागसावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मौनपणान आमच्या खासकी तेसां बसोन मागया. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां तूं नवें रूप दी. आमकां बोळ भलायकी दी. कृपेन आमकां भर. ह्या कश्टांच्या वेळार आमी समेस्तांनी धैर्यान बरोवन तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन जैत जोडूंक आमकां कृपा आनी आदार दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. गीत संको C60 C60. वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परतांव बेसांव तुजें मागता
सर्वेस por tuam so răsnares răsteso betei tau docovaso curtam ceavauraso Jesuच्या पवित्र कुडीन बदलून तिची विता काणसावू मोगाचेनो हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावनी म्हणून आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेश्वर मानून घेवं. देवा आमच्या कणवळ्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही आमची देणी पवित्र कर. तांचे वरवीं तुजी पवित्र सभा प्रितीमोगाच्या उज्यान लासूं दी. ह्या परी संवसाराच्या सोडवणेंत तुवें दाखयलेलो आपरीत मोग पृथ्वीच्या सर मनशांच्या दोळ्या मुखार परजळणी म्हण आमी मागताव तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दे आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटोन तुजी आपणायलेली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयले. तांचे रायच्या दिसा पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गोड संपूर्ण एक पावयलोय. पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकूच बावार तूं सारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एक नवो ताळो रचून हाडलो. ह्या परी तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे हे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोसुंबेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खालस, नव्या आनी साक्षणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. बावडतो सोगोट परगटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आम्ही यत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगती, भगेवन झुजे तिसो पती, भगेवन दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकमळान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमेन. सोमियान शिकयलेलें आमच्या बापाचें मागणें एका काळजान आनी मनान आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार खाकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्येची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवें आसो. एकवटाचो आनी माया मोगाचो गुर्ज जावन एकामेका शांती आमी दिवया. देवाचे शेहेळिये संसाराचे पाप काढतेले
आमची काकुळत कर देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे आनी आमचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमगाराचें मागणें म्हज्या जेजू तूं भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हाजर आसाय म्हणून हांव सतमनतां संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू परस चड हांव तुजो मोग करतां तुजी महिमे बरीत कूड सेवन आनी तुजे आमलीक रगात पियोन आत्म्यांत दादोशी जावंक हांव आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान सेवन तुजे लागीं एकवटो म्हाका साध्य जायना देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर जेजू ह्या घडये भावार्थाच्या कृपेन तूं म्हजें तें आयलाय म्हणून हांव तीर पातयेतां जेजू हांवें केदींच तुजे तावन पयस सरोंक तूं म्हाका सोडिनाका आमेन वर्गां गीत आमी गावया गीत संको E5 E5 अर्गां दिता हांव सर्वेस पोरा तुवें केल्ल्या त्या स्वरूपकारां व्हडा संतोषान भक्तीन मानान हरसिता तुजें नांव मागता सोम्या आसा जाव म्हूण तुवें तुजें नांव आत्म्यान सदांच धन्या मोज्या राव सर्गर्जा म्हाका पाव अर्गां दिता हांव सर्वेस पोरा तुवें केल्ल्या त्या स्वरूपकारां व्हडा संतोषान भक्तीन मानान हरसिता तुजें नांव व्हडा संतोषान भक्तीन मानान हरसिता तुजें नांव प्रार्थुया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा पवित्र आत्म्याक दमदुतांचेर धाडून तुवें तांकां उतरावर्त्या देणे फावो केलें
तेच बरी आमी आतांच घेतिल्ल्या जेजूच्या मासा रक्ता वरवीं आमची काळजां पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तामान आसतना लासो म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूची नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपल्या आशीर्वाद घालू. Amen. वचने या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आराधनाचे गीत सांको M7. Svatic sacramenta caltea ya bidara raula yerasnara bapa cakubara so tu parntale calza amci vetăi-tau gaiana svatic sacramenta svatic sacramenta svatic sacramenta am cabasaun raulai tuci Deus sau casai am ci du campus tai tu ce sărși davon ieta am ci când pe sarai sanctam svatic sacramenta svatic sacramenta svatic sacramenta a tu am sovișe vadala modlociv ractai tu am sotiv usambol dărian păin cărtau tu cer somia patiu în rautau svatic sacramenta svatic sacramenta. मोगाच्या भावा बहिणीनो जेजू आमचो सोमी आमचो देव आमचो रचणारे आणि आमचो पोसणारे आमच्या संगता या पवित्र उंड्या रुपारे आमच्या समोर आसा. पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासत आमी मागणी करनासतना सोमयान आमकां भास दिल्ली हांव तुमकां एक आत्मोण धाडटलो एक पारक्लीत म्हणजे तुमकां राखसो तसलो तुमकां सांगात दिवचो तुमकां सोंड घालिनातलो कश्टान वरांत आसल्या वेळारे तुमकां उखलून धरचो तुमच्या संगाता रावून तुमकां धैर्य दिवचो
एक पारक्लीत एक आत्मो हांव तुमकां धाडटलो म्हणून सोमयान भास दिल्ली. आनी आज ह्या पेंतेकोस्ताच्या आदल्या दिसा आमी हांगासर जमल्या आनी मागता हांव सोमया धाड तुज्या आत्म्याक आनी संवसाराचें आनी आमचें रूप तूं नवें कर. आमच्या समोर आसच्या जेजूक आमी होगळसिया आराधन करया. त्रिएक देवाक आमी हरसिया. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या तिगांय जाणांक सोमया मुखांतर आनी पवित्र आत्म्या मुखांतर आमी तांची स्तुती गावया. ये देवा बापा, तूं सर्गींच्या सर पडोवन तुका नमन करता. आराधन आनी वंदन करून जिवन हें आमचें समर्पित हांव. सोमयाक आमचें जिवन, आमची सगळी जिणी, आमचें कुटुंब, पवित्र सभा, सगळो संवसार सोमयाच्या पांया तळा आमी दवरया. देवा बापा, तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचें समर्पिता. जीवन हे आमचे समर्पिता. आमचें जीवन, आमचें तें कितें आसा सगळे सोमयाच्या पांया तळा आमी दवरया. भाव भयणीनो, कश्टांच्या काळार आमी जिवन आसाव, एका रितीच्या भिरंतीच्या काळार आमी आसाव. आमकां फुडें कितें मुखार कितें म्हणली खंत आनी बेजाराय आमकां दिसता. आनी ह्या संदर्भार आमची खंत, आमची बेजाराय, आमकां दोस्ती चिंतना, आमची पिडा, आमचें एकसरपण सक्कड आमी सोमयाच्या पांया तळा दवरया. हे जेजू क्रिस्ता, तूं सर्गीच्या सर पडोवन तुका नमन करता म्हणून सोमयाक, आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक आनी नमन करया आनी आमी ताका होगळसिया. जेजू क्रिस्ता, तूं सर्गीच्या सर पडोवन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आमचें सगळें जीवन सोमया तुज्या पांया तळा आमी समर्पिताव. आमची सगळी जिणी, आमचें खाम समर्पिताव. आमची सगळी पवित्र सभा, पवित्र सभेचे सर फुडारी समर्पिताव. आमच्या सगळ्या संवसाराचे मुखेली बरे जबाबदारेचे निर्धार तांणी घेवंक ह्या कश्टांच्या वेळार सर लोकांक प्रतीक जावन दुबळ्या आनी धाकटुल्या लोकांक पावचे तसले योजना तांणी मांडून हाडूंक पवित्र आत्म्याक आमी मागया.
आनी पवित्र आत्म्याकय आमी आमची जिणी समर्पण दिवया आनी अशें आमची जिणी पवित्र आत्म्याच्या पांया तळा आमी दवरया. हे पवित्र आत्म्या तूं सर्गीच्या सर पडोवन तुका नमन करता म्हणून आमचें समर्पण पवित्र आत्म्याक आमी आतां करया. ये पवित्र आत्म्या तूं सर्गीच्या सर पडोवन तुका नमन करता. ये पवित्र आत्म्या तूं सर्गीच्या सर पडोवन तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधनाने वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. जेजू आमचे मुखार हजर आसा. ही घडीभर आमी मौन रावया. जिणयेन आमकां दोसो सर नमण्याचो आवाज, आमची खंत, आमची बेजाराय, आमकां दोसची चिंतना ही सर्व एक घडीभर आमी सोमयाच्या पांया तळा दवरलें आसता. सोमया सांगाता एक घडीभर मौन रावया. जेजू लाजरस मोरी आनी मार्ताच्या घरा गेल्ल्या वेळार मार्ता सबार संगतींनी मेतेर जावन आसली आनी तो वळ जेजू तिका म्हणटा, मार्ता मार्ता, सबार संगतींनी तुजी मोत आनी काळीज घुसपडल्या. पूण मोरी जेजूच्या पांया तळा रावून तो कितें सांगतलो ती उतरां तिच्या काळजा भितर आयकून ती जगोवन दवरतली. ही घडीभर मौन रावया. आमची कंत, आमची बेजाराय, आमचे आसचे राठावळी सक्कड भोगले दवरया आनी जेजू मुखार रावून ताचेर आमी दिश्ट लावया. तो आमकां कितें सांगता आमच्या काळजांत आमी आयकोवया. जेजू हो संवसार विणवेच्या पयलें ताणें आमकां सगळ्यांक भास दिल्ली
हांव तुमकां सांडिचो ना. हांव तुमचे संगाता सदांच आसतलो. आनी ह्या खातीर पाराक्लिताक ह्या पवित्र आत्म्याक हांव तुमचेर धाडटलो. आनी सोमयान बासयल्लें तें ताणें जारी केलें. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो आमकां मरयेचेर आपोस्तलांचेर आनी सगळ्या पवित्र सभेचेर आयिल्लो. आनी तोच पवित्र आत्मो आमचें जिवी जावन आसा. पवित्र आत्मो आमकां धैर्य दिता, बळ दिता, कृपा दिता. पवित्र आत्म्यातें आमी आमची पातयणी दृढ करया. पवित्र आत्म्याचे मुखांतर आमी धैर्य काण घेवया. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमी बरवसो सांडचो नाका. आनी आतां पवित्र आत्म्याच्या कृपेने, पवित्र आत्म्याच्या बळाने आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडाने आमच्या सोमयाक आमी होगोळसिया, ताका आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावं दी. अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. 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 पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोमया पवित्र जेजू. आत्म्या मुखांतर आमकां दिल्ल्या देण्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां मेळ्ळेल्या सर फळां पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्ल्या धैर्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्या मुखांतर दोळमुशेर आमकां राखल्याक आनी सांबाळल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां बरो फुडार दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां राखल्याक आनी सांबाळल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां मोतीन उजवाड आनी गिन्यान दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां दिवबिरान दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां मेळ्ळेल्या शांती आनी समाधाने पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां मेळ्ळेल्या स्वरूपकारां पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्या मुखांतर पिडेंत आनी अवघडां मुखांतर आमकां राखल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्याच्या बळान कश्टांच्या वेळार आमकां सांगात दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां पवित्र केल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां बळ दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां मोती गुजवाड दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगळाप तुका सोमया जेजू. कितलेशे उपकार पवित्र आत्म्या मुखांतर सोमयान आमकां दिल्यात. आज मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आमकां कितें लाभलां, बरेंपण लाभलां ताचो उडास काडया. मौनपणी आमकां मेळिल्ल्या स्वरूपकारां खातीर सोमयाक आमी अर्गां आनी होगळाप दिवया. पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी कृपेन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भाव भयणीनो आमची सगळी जिणी सोमयाक आमी समर्पण दिवया. आमचें कुटुंब, आमच्या कुटुंबांत आसचे सर सांदे, प्रत्येक जाण परगांवान वावर खंयचे आमचे कुटुंबाचे सांदे, कश्टांच्या परिस्थितीन शिरकोवन पडलेले आमचे सर कुटुंबाचे सांदे, कश्टांच्या जाग्यांनी काम करचे, चड करून आस्पत्र्यान तशेंच हेर पिडा आसलेल्या जाग्यांनी काम करच्या सर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सोमयाच्या पांयां तळो दवरया. तशेंच आमची कुटुंब, तशेंच आमचो गांव, सगळी पवित्र सभा सोमयाच्या पांयां तळो दवरया. आमचें तें कितें आसा तें सकड सोमयाक आमी समर्पण दिवया. सगळोच जेजू समर्पिता. कुशेन हांव सर्व भेटयतां. सदांच मोग करन ताचेर पातयेवन ताचे तें हांव जियेतां. ह्या समर्पणाच्या गिता वेळार भाव भयणीनो आमी खंयसर टीव्हीर ह्या मोबायलार
आमी पळयता जाल्यार आमचें तें आसलें सक्कड सोम्याच्या पांये तळो दवरया. पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागया, तांकांय समर्पण दिवया. आमच्या राष्ट्राच्या वडिलांच्या मुखेल्यांकी सोम्याच्या पांये तळा समर्पण दिवया. ह्या कश्टांच्या वेळार जायतो लोक कश्टांत आसा, वाटेर आसा, भुकेन आसा, तानेन आसा, खाम नासतना आसा, पयशे नासतना आसा, ह्या भलायकी नासतना आसा. सक्कडांक आमी तांकां सोम्याच्या पांये तळा समर्पण दिवया. Săclos Jesuc समर्पितां कुशें सर्व हांव बेचयता. सदां स्मोकन ताचेर पातीव ताची थंय हांव जियेता. सर्व सांव दिता, सर्व सांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सर्व सांव दिता, सर्व सांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सोम्याक आमची जिणी, आमच्या जिणयेचे सर्वस्व सोम्याच्या पांये तळा दवरून ताका आमी समर्पण दिवया. समर्पण दिवया आमची कूड आनी आत्मो. आमच्या लागीं कितें आसा तें सक्कड सोम्याक आमी समर्पण दिवया. समर्पण दिवया आमचे सगळें कुटुंब. समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबाचे सांदे. प्रत्येक जावन पयसल्या गांवांत आसच्या कुटुंबाच्या सांद्या बसोत प्रत्येक जावन आमी मागया. समर्पण दिवया पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भावंडा बसोत, आस्पत्रेंत आसच्या आमच्या भावंडा बसोत. समर्पण दिवया सबार जाण दाक्तेर, नर्सां, तशेंच आस्पत्रेंत काम करचे सबार जाण आसात. तांचो वावर आमी सोम्याच्या पांये तळा दवरून तांच्या वावरा बसोत आनी तांच्या बऱ्या जिणये बसोत तांची जिणी आमी सोम्याक समर्पण दिवया. Soglos Jesuc समर्पिता ताच्या पायांक सर पडटा. लौकीक खुशालाय सर सांडटा खाणगी सोम्या म्हाका. सर्व सांव दिता, सर्व सांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सर्व सांव दिता, सर्व सांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. पवित्र आत्म्याच्या येण्याक तयाराय जावन आमी नोवेनाचें मागणें सुरू केल्लें आनी आज नवो दीस. आतां आमी पवित्र आत्म्याक नोवेन चलोवन व्हरया. दुखीचें विधान. हे म्हज्या देवा,
तूं इतलो बरो जावन आसता तुका हांवें अपमान करून दुखयलो म्हणून चिंतून हांव चड सुरसुरतां तुज्या कुरपेच्या आदारान परतून हांव पाताक करीसो ना उलो पवित्र आत्म्या ये बर काळजां तुज्या भावार्थ्याची आनी तांतू पेटय उजो तुज्या मोगाचो धाड तुज्या स्पिरिताक आनी सर वस्तू आसा जातल्यो आनी संसाराचें रूप तूं नवें करतलोय. मागया हे देवा भावार्थ्यांच्या काळजांनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड घालन तांकां तुवें शिक्षीत केलें त्याच स्पिरिता वरवीं आमची समजणी तूं सारकी कर ताच्या बुजवणेन आमी सदांच संतोश पावशें कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुभागी म्हळ्यार शिगुणाचीं कृत्यां आनी विधानां पवित्र आत्म्याच्या कृपेन ती आदारतना इतलो आत्मीक स्वाद भोगतागी सर्गींच्या सुखाची रूस साकल्या बरी जाता. उलो अगणीत बरेपणाचे जरी सडय मजे थंय भावार्थ बरवोसो आनी मोग ह्या परी तुजे उतार हांवें चड तिरासणेन सतमानिशें कर तुज्या उदारपणाचेर हांवें चड शांतपण पातयेशें कर आनी तुज्या बरेपणाचो चड उमेदीन मोग करीस कर. भाग्यवती मरिये भोव मोगा पात्र माये आमा पासो विनाती कर. आतां आमी ह्या दिसाची त्या सवां ताच्या सांगाता आमच्या मोतींत आनी काळजांत आसलीं त्या सवां सोम्या मुखार उसारया. कोवीड आस्पत्रेंत काम करच्या दोगां नर्सांक संरक्षण मेळचे खातीर मागया. परगांवांत कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्ल्या तेगांक बेगीनच नेगेटीव जावन बरी भलायकीच मेळोवन तांच्या कुटुंबाक ताणें बेगीनच फाटीं हाडचें तांचे बसत मागया. परगांवांत आसलेल्या 7 म्हयन्याच्या एका भुरग्याक कोवीड नेगेटीव रिपोर्ट येवचे बसत आमी मागया. कोरोना ह्या पिडेक बेगीनच डाक्तरांनी वैजांनी विज्ञानींनी सांगाता मेळोवन एक वखद काडून सोदून काडिशें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखार आमी मागया. एकल्याच्या पांयाच्या बोटाक गँग्रीन जाल्लें गूण जावचें बसत आमी मागया. जिबेर कॅन्सर जाल्ल्या एका तरणाट्याक बरी भलायकी मेळोवंक आमी मागया. पेंगटाची सर्जरी जाल्ल्या एकल्याक बरी भलायकी मेळचे बसत मागया. आमाल पिड्योवन एक बली जाल्ल्यांक पियोणें सांडून कुटुंबाचो पोस करचे बसत आमी मागया. एका धन भयणींनी आपले मिसां फळां बिरीत करूंक तिचे बसत मागया. 8 जाणां प्रायवस्तांक ह्या दिसांनी बरी भलायकी लाभचे बसत आमी मागया. लॉकडावना वरवीं काम नातल्ल्या तेगांक आनी जायत्यांक परतून काम मेळचें बसत आमी मागया. 7 म्हयन्याच्या एका भुरग्याक लंग्सान सूज उणी जावचें बसत आमी मागया. दोगांक 10व्या क्लासीच्या परिक्षेंत बरें करून शिकोवंक आनी बरे रितीन उत्तीर्ण जावचें बसत मागया. परगांवांत आसलें एकल्याचें काम परत मेळचें बसत आमी मागया. एका जोड्याक भुरग्यांचें देणें लाभचें बसत आमी मागया. एका ल्हान भुरग्याचो ताप बेगीन सुटोवन बरी भलायकी ताका मेळचें बसत मागया. एका संघटनांत शांती आनी समाधान रास करचें बसत आमी मागया. एका कुटुंबाच्या सांद्यांनी शांती समाधानान जियोवचें बसत आमी मागया. एका जोड्याक भुरग्याचें देणें मेळचें बसत आमी मागया. हाचे सांगाता भावा भयणीनो आमी टीव्हीर पळोवचे मोबायलार पळोवचे जायते जाण आसा आमच्या कास्कित्यासां बसत मागया. प्रत्येक जावन कश्टांत आसलेल्या आमच्या भावंडा बसत आमी मागया. काम नातल्या बसत दुबळेकायेन सांपडलेल्या बसत आमी मागया. मागणें हे भगवंत स्पिरिता वो तूं म्हजेर तुजी साथ देणी जाणवाय आनी समजणी बोधन आनी धैर्य ज्ञान आनी भक्त आनी देवाची भिरांत हे देण्या वरवीं भावार्थ बरवोसो आनी मोग
आनी हेर चडशे गूण हांवें सुटसुटायन आदारन म्हज्या आत्म्याच्या वडतान तुजीं 12 फळां चड कन्न मोग संतोश शांत सोंसणीकाय आनी माणसुगी शिकाशी कर प्रत्येक कर्ण दी तूं म्हाका कृपा देवाच्या साखरेंत शेवट पर्यंत हांवें तीर रावूंक आनी सासणाच्या सर्गारासांत बापा आनी पुता सोवें तुज्या संगाता सूख भोगूंक तुमकां ते गाजणाक भोव भाग्यवंत दीक मान आनी महिमा जावं सदां काल आमेन. Idiavoda sacramenta sastang naman koruya purvilya rupa bodla novio riti atarya solvon vechas katvishvya Bavartace bohor divya Tashe bapa tashe puta Ulasani stuti sa Padvi maima sasna sasna Ekastalyan hersita Spiritan sama-samina vartav. Amen. प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय रास करताय सासणाच्या ससना. Amen. Tucir haum patyeta Jesu mokala Tucir haum patyeta Jesu mokala Kastanchi moda moje Ailya vela Jesu mokala tu moso east mokaso perye kerce maka pauso tu cerau patyeta Jesu mokala Cerau patyeta Jesu mokala Kastanchi moda moje Ailya vela Tu cerau patyeta Jesu mokala. एक तिळसोणी फाल्यां पेंतेकोस्ताची महापरब आनी ह्या संदर्भार आमचो गोळी बाप हांगासर सकाळीं 8 वरांचेर
मिसाचें बलिदान भेटयतलो. मोगाळ पुत्रा सोवे औकवार मरी आशीर्वाद आमकां. भगवंती रोजारी सायबिणी आमा पासोत विनाती कर. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.